दोन दुतांच्या इतिहासावेले वाचप. आपणा मदल्या थोड्यान मनशांक विचून काडून आनी पावलू आनी बार्नबासा सांगाती अंत्योकेक धाडूंक दोन दुतांनी आनी जाणट्यांनी आख्खे पवित्र सभे बाराबोर थाराव घेतलो. जुडस आड नांवान बारसाबास आनी सिलास हांकां तांणी विचून काडले. हे भावां मदें म्हत्वाचे मनीस आसले. तांचे कडेन ही चीट तांणी बरोवन धाडली. दोन दूत आनी जाणटे तुमचे भाव अंत्योकेंत, सिरियेंत आनी सिलिसियेंत विदेशां मदली आमची भाव भयण जाल्ल्यान तुमकां नोमान करतात. आमचे मदल्या थोड्या भावांनी आपले शिकवणेन तुमकां घुस्पायली आनी तुमची मनां उचांबळ केली म्हूण आमी आयकलां. अशें करूंक तांकां आमची कसलीच रजा नासली. देखून आमी एक सभा आपयली आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवा खातीर आपलो जीव संकटांत घालूंक पाटी सोरूंक ना त्या आमच्या भोव मोगाचे बार्नबासा आनी पावले बाराबोर आमचे मदल्या थोड्यांक विंचून काडून तुमचेशी धाडूंक आमी सगल्यांनी थारायलें. म्हणटच हांचे बाराबोर जुदासाक आनी सिलासाक आमी तुमचेशी धाडटा. हे चिटीर आमी बरयलां तें तुमकां तोंडान सांगतले. ह्या गरजेच्या कायद्या भायर आनी कसलेंच वजन तुमचेर घालिना जावंक पवित्र आत्म्यान आनी आमी थारायलां. कुड्या देवांक भेटोवन बोश्टायलोलें जेवण तुमी जेवचें न्हय. रगत आनी गोमटी पिळून मारलोल्या मोनजातीचें मांस खावचें न्हय. पोजडपण पयस करचें. हे वस्तूंक पाट केल्यार तुमी बरें जिवीत जियेतल्यात नोमान. ते भायर सोरून अंत्योकेक गेले आनी हांगा भावार्थ्यांची सगळी सभा आपोवन तांणी ती चीट दिली. सोबेन ती वाचली आनी हे चिटी वरवीं आपणाक घोटाय मेळ्ळी म्हूण खुशाल जाली. देवाचें उतर हें देवाचे बोड उपकार. आयकल्ले देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. पोरजा मदें दोनया तुका वाकाणटल्यो. म्हणया पोरजा मदें दोनया तुका वाकाणटल्यो. म्हजें काळीज तयार जाला देवा. होय, काळीज म्हजें तयार आसा. तुज्या मानाक गायोना करतलो, स्तोत्रां गितां रोचतलो. ओतम्या म्हज्या जागो जा, किन्नोरे सितारा जायात जागी. फांद्याक करता जागे. जबाब. पोरजा मदें दोनया तुका वाकाणटल्यो. पोरजा मदें दोनया तुका वाकाणटलो. राष्ट्रा मदें तुजें किर्तन करतलो. कित्याक मळबा इतलो उंच तुजो मोग. कुपा पर्यान चडटा तुजें विस्वाशीपण. उंच मळार वयर तुजें दर्शन दी देवा. सगले प्रितुमेर फांकय तुजी मोहिमा. जबाब. पोरजा मदें दोनया तुका वाकाणटल्यो. उद्गार. Soy sorbes mora, soy sorbes mora, soy sorbes mora, soy sorbes mora. जेजू म्हणटा हांव तुमकां इश्ट म्हणटा. कित्याक म्हज्या बापाक करचें हांवें आयकलां तितलेंय हांवें तुका कळयलां.
sorbis fora, soi sorbis fora, soi sorbis fora, soi sorbis fora. जुआं प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. म्हजी आज्ञा ही, जसो हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करात. कोणें जर आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिलो हाचे परस व्हड मोग कोणाक ना. म्हजे आज्ञा प्रमाणे तुमी चलशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट. हे फुडें हांव तुमकां चाकर म्हणचो ना, कित्याक आपलो दोनी कितें करता तें चाकर नकळो. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापा कडचें हांवें आयकलां तितलेंय हांवें तुमकां कळयलां. तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना, हांवें की तुमकां विंचून काडल्यात, आनी ह्या पासत तुमकां नेमल्यात की तुमी वचून आनी फळां दिवचीं, तोखतात तसलीं फळां. अशें म्हजे नांवी बापा कडेन तुमी मागतात तितलेंय तो तुमकां दितलो. ही म्हजी आज्ञा तुमकां, एकामेकाचो मोग करात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. मुखेल वळ, एकामेकाचो मोग करात जसो हांवें केला तुमचो. नियाळाक आदार. एका तरणाट्याक ताचे कंपनींत एक सोबीत आनी सुंदर चेडूं आवडलें. ताका तें सदांच कॅन्टिनांत बसलोलें मेळटालें. एका दिसा ताणें बोळ घेवन आपलें लग्नाचें उतर तिचे लागीं घातलें. तें सोबीत चेडून ताका आपलें आपुणगुळपण उक्तें केलें. ताका 2 दिसांचो वेळ दिवन आपल्याक गमय म्हूण चेडवान सांगलें. 2 दिसां उपरांत त्या तरणाट्यान तिका आपलो सानीक सांगात दिवंक स्विकारलें. आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू आमकां सगल्यांक एक उत्तम मोगाची आज्ञा दिता. जेजू 2 फावट विचारून मोगाचेर चड भर घालता. आमी ताचे शिश्य आनी इश्ट कशे त्यागी जिवितांतल्यान देवाचें राज विस्तारूंक परगट करता. देवा बापान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक पातकाच्या फारीकपणान खातीर ओपून दिलो. जेजू रगत व्हारून खुर्सार मरोन आमच्या पातकां पासत समर्पण केलें. आपुणूच पयलो मोग जालो. मोग जावन आसा बुन्याद सगळे क्रिस्ती जिविताची. हो मोग त्यागेंतल्यान आनी कश्टांतल्यान जावंक जाय. आमी देवाचो मोग करता म्हणटात, पूण आमी पेल्याच्या आदाराक पावनात. ल्हान वस्त आनी मोगान करीत जाल्यार ती देवा मुखार व्हड जाता, कित्याक सगळ्यां परस उत्तम तो मोग. तर आयज आमचो थाराव जावन दी म्हजो मोग करतल्यांक जावंक आमी सगळीं वावुरया.